वरच मी फिरला ना बाबरे घराकडे मार यो अंगा अभी तो हिंदी में डाल के गणेश तू एक फोनवर फोटो काढ फोटो काढ एक पुरा बरं म्हणा काढला फुडसून येतात मागा माहिती आमका पेपराक जात होता बीजेपी सरकार हम करेगा बीजेपी सरकार हम करेगा अरे वी वांट जस्टिस अरे वी वांट जस्टिस अरे वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस लागतले रे सांगून पुरा चढ पुढे बरं झालं दीदी मागा दीदी फोन दी मला फोन दी रे आज मी गोय प्रदेश युवा काँग्रेसचे वतीन हांगा जे टॅक्सीकार भाव आपल्यो मागण्यो घेवन जे हांगा आज आझाद मैदानाचेर धरना धरून बसल्या तांकां तेंको दिवपाक आज आमी गोय प्रदेश युवा काँग्रेसचे वतीन हांगा आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक आयिल्ले आसा। हांव सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार जे आमचे टॅक्सीकार भाव आपल्यो मागण्यो घेवन जो डिमांड आपलो घेवन हांगा जे एजिटेशन करता सगळ्यात पयलीं हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंचें कौतुक करता कित्याक जो डिमांड तेंच्यांनी पयले दिसा पासून जो डिमांड धरलेलो आज पासून ते त्याच डिमांडाचेर फर्म आसा आनी आज पर्यंत ते हांगा आपल्यो मागण्यो मान्य जाय पर्यंत हांगच्यान हालचे ना असो तेंच्यांनी हांगा निर्धार केल्लो आसा। आमी आतां पळयता की टॅक्सीकार जे आसा म्हणजे टॅक्सी ऑपरेटर जे आसा वो टुरिझम इंडस्ट्रीचो एक मोठो भाग जावन आसा, मोठे शेअर होल्डर जावन आसा, स्टेक होल्डर। सो अशा वेळार जेन्ना
आज सगळे आमची इकॉनॉमी जेन्ना गोंयान काबार जाल्ली आसा, मायनिंग काबार जाल्लें आसा, आणि एकूच आमची इंडस्ट्री आज सर्वायव जाता ती म्हणल्यार ट्युरिझम इंडस्ट्री. आणि ही ट्युरिझम इंडस्ट्री जे महत्वाचे घटक टॅक्सीकार भाव जे मोठ्या प्रमाणात आपले योगदान दिता ह्या ट्युरिझम इंडस्ट्री खातीर, ह्या टॅक्सीकार भावांचेर आज अन्याय जायत चल्ला. आणि तेका लागून ते आपल्यो काही मागण्यो घेवन ज्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हणल्यार एक त्यांचो इम्पॉर्टंट डिमांड आसा तो म्हणल्यार गोवा मायल स्क्रॅप करचो. तर हो सरकार इतको निगरगट्ट जाल्लो आसा, इतको असंवेदनशील जाल्लो आसा की तेका कोणाचेच काय आयकपाक येना आणि काय दिसयना कितें चल्लां. आणि ज्या पद्दतीन हो सरकार चल्ला, हो भरभराटीच्या वाटेक वचना, हो अधोगतीच्या वाटेक चल्लेलो हा सरकार. आणि कोणाचेच आयकून न घेवपाची म्हणल्यार तितून तांकां शाणेपण दिसता. जो खंयचोय घटक ज्यो मागणी करता, जे कितें डिमांड करता, ते तेका डिमांड फुलफील करचे सांडून खंयचे तरी आपले कितें तरी हाडून ते दुसऱ्यांचेर लादप आणि तुम्ही ते एक्सेप्ट करचे, अशें ह्या सरकाराचे विचार जाले. म्हाका तुमकां एकूच सांगून दिसता की हो जे तुम्ही आज आंदोलन येते व्हडले हांगा उबें केलां आणि मोठ्या संख्येन तुम्ही आज एक सरकाराक एक मेसेज दिल्ली आसा. तांकां एस्मा एक्ट जो आसा तो तांकां तुमच्या मुखार परत हाडचो पडलो. बेश्टोवपाक हे फक्त एक तुमच्या मुखार एक सरकार शस्त्र दाखयतलो, हेका भिवन वचपाची गरज ना. सरकाराच्याच भाशेन भिवपाची गरज ना. कित्याक तर एक तुमकां हांव सांगता, मेळावलीचें जे आंदोलन आसा तें दोळ्या मुखार दवरा. आणि मेळावलीचें आंदोलन ज्या पद्दतीन लोकांचो एकवट आशिल्लो, गांवकारांचो एकवट आशिल्लो, आणि ते एकवटाक लागून हे आंदोलन सक्सेसफूल जावपाक पावलें, सरकाराक नमते घेवचे पडले. त्याच पद्दतीन जे आंदोलन ह्या आज तुम्ही उबें केल्लें आसा, हे तुम्ही सरकार हो हालतलो हितून दुबाव ना, फक्त हालोवपीच जाय. आणि तुम्ही हांव तुमचे कडेन मागता की ज्यो मागण्यो घेवन तुम्ही आज फुडें सरल्या, आतां आनी फाटीं पळोवपाचें ना. जो पर्यंत गोवा माल तुमची मागणी आसा कितें आसा, आतां हो तुम्ही ह्या इंडस्ट्रीचो एक महत्वाचो घटक जावन आसा. ह्या इंडस्ट्रीक कितें बरें वायट हें तुमकां चड बरें खबर आसा. सरकार तुमकां आपल्यो पॉलिसी आनी डिक्टेट करूं शकना. तुमचे जर मागण्यो आसा, ह्या सरकारान खंय वयर सकल कितें तुमच्या मागण्या भितर जावं शकता, पूण त्या सरकारान बसून तुमचे कडेन चर्चा करून हो इश्यू सॉल्व करपाक जाय. डिस्कशनाकूच येवप ना, वयल्यान थंय बसून ते धमक्यो घालप. आता म्हाका कोण सांगतालो की तुमकां धमकी दिल्या की तुमची परमिटां कॅन्सल करतले म्हणून. माविनान धमकी दिल्या की तुमची परमिटां कॅन्सल करपाची आसा. हांव एकूच सांगता, आज परिस्थिती पळया कित्याक लागून आज तुम्ही ह्या इंडस्ट्रीन कित्याक लागून पावले. सरकारान जर तुमकां हांगा नोकऱ्यो दिल्ल्यो जाल्यार तुम्ही ह्या धंद्याकडे येवचे नाशिल्ले. आज तुमकां नोकऱ्यो मेळूना म्हणून आज तुम्ही तुमचे पोट चलोवपा खातीर आज तुम्ही ह्या धंद्यान आयिल्ले आसा. तुम्ही ह्या स्वतंत्र आसा. तुम्ही तुमचे पोट तुम्ही तुमच्या पांयार आज उबे आसा, तुम्ही तुमचो धंदो करता. इतकी तरी अपेक्षा आशिल्ली सरकारा कडल्यान, जेन्ना तुम्ही तुमच्या पांयार उबे आसात तेन्ना खंय तरी सरकारान तुमकां जी मदत लागता ती करपाक सरकारान फाटी फुडें पळोवपाक जायनाशिल्लें. एक तर तुमकां नोकऱ्यो दिवना, आणि वयल्यान तुम्ही जर तुमच्या स्वताच्या पांयार जर उबे रावन तुम्ही कितें करपाक सोदतात जाल्यार असल्यो अडचणी निर्माण करप. सो ह्या पयले सुवातेर ह्या सरकाराचो निषेध. कित्याक आज आमी पळयता की जी आमची बेरोजगारी जो आंकडो आसा हो आमच्या देशान गोंय नंबर 2 पावल्ले आसा. हरियाणा फाटल्यान आज गोंय बेरोजगारीक हे मजल मारल्या ह्या सरकारान. प्रत्येक इलेक्शन आयले की 10,000 नोकऱ्यांचे आश्वासन दिवप. आता कितकी इलेक्शनां जाली, आता पयर झेडपी इलेक्शनां 10,000 नोकऱ्यो, प्रत्येक वचत थंय 10,000 नोकऱ्याचे आश्वासन दिले. बाबडे जे कोण शिकून जे बेकार लोक आसा ते हे 10,000चे आश्वासन नोकऱ्यांचे मेळटकीर ते बाबडे मतां मारता. पयर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाले थंय 10,000 नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले. पण आज पर्यंत ह्या आश्वासनाची पूर्तता खंयच जाल्ली दिश्टी पडना. फक्त फसवणूक चालू आसा. आणि जो कोण आपूण जावन जर कितें करता आसत थंय ताका कसलो तेको सपोर्ट दिना आसतना वयल्यान अडचणी निर्माण करपाचे ह्या सरकाराची एक संवय जाल्ली आसा, एक हॅबिट जाल्ली आसा. हांव तुमकां मुद्दाम एक गोष्ट नमूद करता की फाटीं ISL जाल्लें गोंयांत, इंडियन सुपर लीग. त्या इंडियन सुपर लिगाक बसून ज्यो टॅक्सी लागपाक जाय आशिल्ल्यो,
ज्यो बसी लागपाक जाय आशिल्ल्यो आनी बाकीचे जे जनरेटर आनी बाकीचे सपोर्ट सिस्टम जी जाय आशिल्ली सगळे कोण जेन्ना कोविडाच्या काळात इतके लोकांची जेन्ना नोकऱ्यो गेल्ल्यो हांगा एक टायम परिस्थिती अशी जाल्ली जे हफ्ते भरपाक कठीण जाल्ले. आज तुम्ही खबर आसा की जे तुमच्यो गाडयो आसा तुमकां इन्शुरन्स हे ते जालेच पूण तेच्या पलीकडे तुमकां हफ्तो कितको फारीक करचो पडटा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. अशा वेळार ज्यो हांगा लोकल लोकांक जो हो बिझनेस दिवपाक जाय कित्याक ट्युरिझम इंडस्ट्री तर सामकी काबार जाली, टॅक्सी कार सोंपलेले. सो अशा वेळार थोड्यो जायना ह्यो टॅक्सी कारांचो ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकारांक मेळपाक जाय. तो पसून गोंयकारांक हेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो ना आनी जिल्ली UP हेंकां हाडून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले. आमी हांगा पत्रकार परिशदे मार्फत एक मागणी केली आनी तांकां वॉर्निंग दिल्ली, 8 दिसाचो टायम दिल्लो फाटले चवथी कडेन म्हाका याद जाता. आनी तांकां सांगलें 8 दिसा भितर हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करा आनी गोंयकारांक दिया, नाल्यार एक पसून ISLाचो आमी हांगा सामना गोंयांत मॅची खेळोवपाक दिवपाना. 8 दीस जावन गेले, कांयच आमचे कानार मनार घेवना. आमी सगळे गेले आनी नागोवा ग्राउंडाचेर जंय मॅच FC गोवा जी टीम आसा ही प्रॅक्टीस सेशनां थंय येवपा आशिल्ली, हे आमकां इन्फॉर्मेशन आमी काडलें आनी थंय गेले आनी जी FC गोवाची तेंची गाडी आयली, बस आयली म्हळ्यार टीम, एकट्या भुरग्याक थंय आमी ग्राउंडार देंवपाक दिलो ना आनी तशा तशी बस तेंची परत रिटर्न जाली. आनी सांगलें जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो आसा की आमकां जे हे कॉन्ट्रॅक्ट आसा टॅक्सी बिझनेस जावं बसी ह्यो जो पर्यंत गोंयकारांक आमकां मेळना, लोकलांक मेळना, तो पर्यंत आमी एक ISL गोंयांत जावपाक दिवपाना, एक मॅच खेळोवपाक दिवपाना. दुसरे दिसा हे रिलायन्साचे जे ऑफिसर आसा हे आमच्या ऑफिसान पावले, काँग्रेस हावले आनी तेंचे कडेन आमी हो डिमांड दवरलो, जे कॉन्ट्रॅक्ट जे तुम्ही दिल्ली UP आसा सगळे स्क्रॅप करा, टर्मिनेट करा आनी हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकारांक मेळपाक जाय. पयलीं मान्ना जालें, अमक्योच दिता तमक्योच दिता. शेवटी परिस्थिती तेंची अशी करून सोडली की तांकां आमकां धमकी दिवची पडली. इनॉग्रल मॅच आशिल्ली, इनॉग्रल मॅचीक आमी तांकां सरळ पत्र बरयलें आनी पुलिसांकूय कॉपी केल्ली की आमी हो जो तेंचो सामनो आमी उधळून उडयतले, आमी एक मॅच हांगा जावपाक दिवपाना, इनॉग्रल जो सामनो आसा तो आमी खेळपाक दिवपाना. आनी अशें करतकीर रातचे 12 सुमार आमगेर पुलीस आमगेर आयले, जनार्दनागेर आयले, संकल्प आमोणकारागेर आयले आनी अमरनाथ पणजीकार जे आमी 4 जाण हे प्रोटेस्ट हो लीड करताले, आमच्या घरा कडेन रातचे 12 पुलीस धाडून आमकां अरेस्ट करपाचे हेंच्यांनी प्रयत्न केले. दुसरे दिसा आमी सरळ वचून DGPक मेळ्ळे, 4 जाण गेले DGPक मेळ्ळे. DGPक सांगले हितून आमचो गुन्हो कितें तो सांग. आमी आमचो डिमांड दाखयलो की हो आमचो डिमांड आशिल्लो, ह्यो डिमांड फुलफील करपाक रिलायन्स आनी जे ISLचे ऑर्गनायझर आसा हे फेल गेल्ले आसा. आमचो एकूच डिमांड आसा, हे सगळे भायर जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते टर्मिनेट करचे आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकारांक दिवचे. हो जर आमचो डिमांड मान्य जाता जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, आमकां पर्सनल कांयच ना. अशें करतकीर परत मिटींग जाली आनी आमी मिटींगेक ज्यो 40 काय 50 कितें गाडयो टॅक्सी लावपा आशिल्ल्यो इनोवा आनी बाकीचे टेम्पो ट्रॅव्हलर आशिल्ले, बसी आशिल्ल्यो, तेन्ना टॅक्सी असोसिएशन आमी इनवॉल्व केले. आमी जाय जाल्यार आमचे कार्यकर्त्यांच्यो गाडयो आशिल्ल्यो, आमी एक कार्यकर्त्यांची गाडी लावना. टॅक्सी असोसिएशन हाडून हे लिस्ट काडलें आनी तेंचे कडेन दिलें की ह्यो तुमच्यो गाडयो कोण आसा तुमचे लावपाचे लाया आनी त्या प्रमाणे त्यो गाडयो थंय लागल्यो. टेम्पो ट्रॅव्हलर आशिल्लो, 4 टेम्पो ट्रॅव्हलर गोंयच्यो घातल्यो. जनरेटर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले ते सगळे कॅन्सल केले आनी गोंयकारांक बिझनेस मेळून दिलो. सो अशा पद्दतीन हो सरकार तांकां मायकल लोबोन बसून प्रयत्न केल्ले. मायकल लोबो गेल्लो तांकां मेळपाक, तुमकां घेवन गेल्लो CM कडेन कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक गेल्लो म्हाका खबर ना घेवन, पूण इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें मायकल लोबो थंय CM कडेन गेल्लो. CMन मायकल लोबोचे पसून प्रपोजल भायर हाडले, पूण आमचे तांकां एक्सेप्ट करचे पडले प्रपोजल. सो म्हाका तुमकां इतकेंच सांगपाचें आसा की हो जो डिमांड तुमचो आसा हो डिमांड हांव तुका तेंय सांगता, खूब जाण येतले भाशणां करून वतले, भाशणां करतले, सांगतले वतले, पूण तुमचो डिमांड आसा हो घेवन तुमकां फॉर्म रावचे पडटले आनी फूट घालपी खूब लोक तयार जातले. तुमचे मदीं ग्रुप करपाक सोदतले, ग्रुप करून डिवायड एंड रूल पॉलिसी यूज करतले, तुमचे मदीं ग्रुप करतले, फूट घालतले आनी तुमचें आंदोलन चिगळपाचो प्रयत्न करतले. ताका बळी पडूं नाका, कित्याक जर तुमचे मदीं फूट पडली जाल्यार हें तुमचें आंदोलन सक्सेसफूल जावपाना. तुमचो जो डिमांड कितें आसा हो तुमी फुलफील करूं शकतले. एकूच मागणी आसा की तुमी एकवटान रावात आनी हो सरकार आज खरें म्हणल्यार सरकाराच्या दोळे उगडे जावपाक जाय आशिल्ले. ज्या पद्दतीन आज ट्युरिझम इंडस्ट्री आज काबार जायत चल्ल्या
तितून हो तुमकां त्रास दिवप म्हणल्यार इनडायरेक्टली टुरिझम इंडस्ट्रीचेर इफेक्ट जाता. आज काल व्हिडिओ आणि फोटो आयले टुरिस्ट हे घेऊन वता आसतना बेगा रस्त्या वयल्यान उडून व्हरता आसतना ही सरकारान तेंचेर पाळी हाडली टुरिस्टांचेर, तुमी हाडूना. कित्याक तुमचो डिमांड जो आसा मिटरांचो पसून जो डिमांड आसा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तुम्ही सांगला की पयलो गोवा मायल स्क्रॅप करा, तुम्ही जो कितें आहा ते तुम्ही चर्चेत तयार आसा मेट्राच्या विशयाचेर. हो सरकार अक्रॉस द टेबल बसून खंयचो विषय जर सॉल्व जाता तो पसून करपाक त्यांची मानसिकता ना. हुकुमशाही पद्दतीन सगळे राज्य चल्ला आणि खात्री ना की हो सरकार आणि थोडे दीस आहा हे 19 तारखे पयलीं हे थोडे आहा ते घरा वचपाचे आसा आणि रोखडेच इलेक्शन जावपाची पॉसिबिलिटी आसा परत. सो हांव मागता तुमचे कडेन की तुम्ही जो डिमांड तुमचो घेऊन रावल्या हेचेर फॉर्म रावात, तुमकां सगळ्यांचो पाठिंबा मेळटलो. आणि आमचो मुद्दम आज आमी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसच्या वतीन आमी आज तुमकां हांगा तुमचो पाठिंबो जाहीर करपाक आयला. देव बरें. चेतन आमचे टॅक्सी असोसिएशन आणि सगळे आमचे जे ट्रान्सपोर्ट भाव सगळे येयले तांकां पयलीं म्हाजो नमस्कार. म्हाजें नांव सुदीन नायक आणि आमचे जे यूथ प्रेसिडेंट आहात त्यांनी खूपशे जी मॅटर आसा सगळे ऑलमोस्ट तुमचे कव्हर केल्लेले आसा. पण तुम्ही जी व्हडली गोष्ट जी एक बिगर पिक्चर पळोवंक येतालो तुमकां जितून तुम्ही धरूंक जाय, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी कितें करता दर फावटी आमी हे विसरून वयता. कित्याक म्हण आसा की लोकांची मेमरी म्हणटा पळय ती शॉर्ट लिव्ड. आमी कितें करता आतां बॉल घालता थोड्या दिसांनी सगळे मॅटर थंड जाले की आमी थंड जाता आणि सरकार म्हणटा पळय हेजोच फायदो घेता आणि दर फावटी लोकांक जे बारीक लोकांक आहा पळय तांकां चिड्डोवपाचो प्रयत्न करता. कित्याक तांकां खबर आसा लोकांची मेमरी आसा ती शॉर्ट आसा. तुम्ही खंयचीय वस्तू तुम्ही पळय हे सरकाराची रायट फ्रॉम 2014 सुद्दां तुम्ही सेंटराच्यान सुद्दां पळयता आला जे जे आश्वासनां दिता हे फक्त आश्वासनां दिवपाक इतके एक्सपर्ट जाल्लेले आसा की आमकां दिसता की आश्वासनां आयकून दिसता की हे काम जालें आणि हे जालें म्हणून वर्साचे वर्सां काडटा, परत इलेक्शनां येता, परत आश्वासनां दिता आणि आमकां परत निवडून हाडटा आणि हे अशेंच चालू उरलेलें आसा. हे तुम्ही आंदोलन पळयता हेजेपेक्षा व्हडलें उदक आमचें आंदोलन चल्लां दिल्लीक चल्लेलें आसा, आख्खे नॉर्थ भारतांत चल्लेलें आसा, फार्मरांचे प्रोटेस्ट चल्लेलें आसा. तुम्ही पळयला हे सरकार अशी सरकार जाल्लेली हांकां एक असो मत मारलेलो आसा आपल्या पावराचो पळय ती ते कोणाकूच केअर करना. अशें केन्नाच खंयचे पास सरकारान अशें करूं ना जी ही सरकार करता. सरकार कोणा खातीर आसता? सरकार देशाच्या लोकां खातीर आसता. सामके सरकार कोणा खातीर? कित्याक आमी सरकार निवडून हाडटा? लोकांक बरें जीवन दिवपा खातीर सरकार हाडटा आमी. सरकार जॉब इज टू गिव अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल, गुड लायफ टू द पीपल. पण हे सरकार कितें करता? हे सरकार बारीक लोकां खातीर बरें एडमिशन दिना. हे सरकार बारीक लोकांचे लायफ बरें करपा खातीर चलना. हे सरकार फक्त चलता कोणा खातीर? व्हडले उद्योगपती आहा पळय, क्रोनी कॅपिटलिस्ट आहा पळय तेंच्या खातीर चलता. आणि तेंच्या खातीर एका रातीन हे जायते सेक्शनां लावन आणि त्यांचे जे डिमांड आहा पास करून उडयता. एका रात फक्त हांकां लागता जे तांकां स्टेटमेंट काडूंक जाय आणि नोटिफिकेशन काडूंक जाय एका रातीन करता. पण बारीक लोकां खातीर कांयच करपाक रेडी ना. बारीक लोकां खातीर अशे सगळी कडेन दर फावटी धंदा काडून वतन आपलो जीव हातान घेवन अशे धंदा करचे पडटा. हे कोविड काळान सुद्दां हे सरकाराक काय पडले ना. तुम्ही पळयलो दिल्लीक बाबडे लोक 6 म्हयने बाबडे आतां ऑलमोस्ट जाल्लेले आसा. आपली भुरगीं बाळां घेवन रस्त्यार न्हिदला, थंयच जेवता, थंयच रांदता, थंयच वॉशरूमाक वयता, थंयच न्हाता. पण ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. हांव विचारून सोदता आमच्या गोंयकारा भाव भयणांक तुमकां असली सरकार जाय?
हे सरकार आपल्या बारीक लोकां खातीर कांयच पडलेले ना. असली सरकार कोणा खातीर? म्हण आसा जो राजा असता पळय, राजा रायट, जो रुलर असता सदांच, जी गव्हर्नमेंट ऑफ द डे असता, तेणी सदांच जो लायनीक रावलेले असता पळय, लास्ट मनीस कसो आहा पळय, तेका कितें इम्पॅक्ट जाता तेज्या प्रमाणे डिसिजन घेवचे असता लायफाक. ती सरकार खरी लोकांची सरकार. सामकें म्हणणें म्हणजे जो लास्ट लायनीन उबो असता पळय तेका कसो इम्पॅक्ट जातलो तेज्या प्रमाणे तुवें डिसिजन घेवपाचें असता, नॉट पयलीं जो लायनीन रावलेलो आहा. पण ही सरकार सदांच लायनीन पयलीं कोण आहा पळय तेजो फायदो घेवन सदांच डिसिजन घेता. आनी हें हांव सांगता, हेजें म्हणणें आय एम टेकिंग विथ द फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज तुमी पळया जेन्ना पर्यंत ही सरकार येयले हे सरकार असले डिसिजन घेतलेले, ते आसूं मोल्याचे आसूं, त्या रेल्वेचे आसूं, आमच्या हांगा सावथान काय मायनिंगेचे म्हणा, टॅक्सी एसोसिएशन म्हणा, सगळे तुम्ही पळया हेच कोण सगळे घेतले फक्त व्हडल्या लोकांक फायदो करपा खातीर. सो गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, पण हे जाल्लेले गव्हर्नमेंट फॉर द कॉर्पोरेट बाय द कॉर्पोरेट अशें जायना. आनी ह्यो धडो शिकोवपाक जाय सरकाराक, जाल्यार सगळे लोकांनी वांगडा घेवनूच धडो शिकोवंक जाय. नाल्यार हे अशेंच ब्रिटिशान कशें केल्लेले पळय डिवायड अँड रूल, हे सरकार अशेंच करत रावतले आनी आमचे बारीक भाव भयण अशेंच त्रास करत रावतले. सो म्हाजी तुमकां बांगणी आसा, आमच्या वरद भावान सगळे तुमकां डिटेल पॉयंट सांगलेले आसा, हे विसरूं नाका. आनी हे वांगडा रावा तुमी, कित्याक वांगडा रावता तेन्ना ताकद असता. ते दिल्लीक पळय वांगडा रावलेले, ते आजून सरकाराक सोडपाक रेडी ना. ते फार्मर आहा ते अरे अन्नदाता जे आमचे पोट भरता तेका सुद्धा ही सरकार काय दया मायना. म्हणून माझे तुमकां सगळ्यांक हे सांगणे आसा, काँग्रेस पार्टी तुमच्या बरोबर आसा. तुमचे जिमान जे आसा ते म्हाका खबर आहा, सरकारा कडेन तुमी बसून सरकारान तेजी चर्चा नोंद घेवची आनी आमचो पाठिंबो तुमचेर सदांच आसतलो, तुमचे फॅमिलीचे आनी तुमचे भुरग्या बाळांचे जीवन फ्युचरान बरें जावचें म्हणून. धन्यवाद. हांव पेडण्यासून मांद्रे मतदारसंघासून हांगासर आहात. ते आमच्या टॅक्सी भाव आझाद नंदनाचेर एकवटल्यात, तांकां सपोर्ट करपाक हांगासर उबो आसा. कित्येक वर्षां जाल्या टॅक्सीवाल्यांचो विशय अजून सुटावो जायना. म्हाका दिसता गेले 4-5 दीस जाले हांगासर ह्या रखरखत्या वतान हांगासर टॅक्सीवाले सबंद गोंयसून हांगा येवन आपल्यो ज्यो मागण्यो मांडटात तांकां लागून एकूय मनीस सरकारांसून येवन तेंच्या वांगडा इंटरव्यून करून तेंच्यो मागण्यो मान्य करून घेवपाक किंवा तेंच्या बरोबर जो डायलॉग करपाक जाय तो डायलॉगूय करपाक यशस्वी ठरलेले आसात. खरें म्हणजे आमी आयकतात मिडियांसून की सरकारी पक्षांसून खुबश्या टॅक्सीवाल्यांचेर टिका केल्यो वयतात की ते भरमसाट पयशे वगैरे करतात म्हणून. टॅक्सीवालेच कित्याक, सिजनाच्या वेळाचेर अन्य वेवसायिकूय सुद्धा तेच करतात. आणि टॅक्सी असो हो एकमेव बिझनेस आसा. टॅक्सी आसात किंवा मोटरसायकल पायलट आसात, आमी पळयता हो पारंपारीक धंदो आसा आनी प्रामाणीकपणे धंदो चल्लेलो हो, विश्वासान चल्लेलो हो धंदो आसा, वेवसाय आसा. आनी त्याच्यामुळे टॅक्सीवाल्यांच्या ज्या भावनांक हे जे हात घालतात की त्यांचेर जे आरोप करतात हे खरें म्हटल्यार योग्य ना. आणि आज सबंद गोंयसून जे हांगासर आझाद मैदानाचेर जे सतत 5 दीस जाले जे हांगासर येवन आपले जे डिमांड्स मान्य करतात तांकां खरें म्हणजे एक न्याय दिवपाक जाय, खरें म्हणजे सरकारान करपाक जाय, जे आज पर्यंत जायना. टॅक्सी हो एकमेव व्यवसाय आहा जो रात दीस आमच्या हांगासरले गोंयकार, आज जर आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे गोंयकारूच दिसतात हांगासर. गोंयकारा शिवाय एकूय मनीस भायलो दिसना. आनी ताका लागून हांव तांकां सपोर्ट करीत आसतना हांव विनंती करता सरकारा कडेन की जाता तितल्या बेगीन ह्या विशयाचेर पड्डो पडपाक जाय. तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मान्य करून घेवपाक जाय. कारण ह्यो सगळ्यो ज्यो आमचे कडेन ज्यो आमी ओला कॅब आसात, गोवा मायल्स आसात, उबर आसात, ह्यो मेट्रोपॉलिटन सिटीन चलपा सारक्यो एजन्सीज आसात. गोंय हे अजूनही गोंयकारपण दवरून आसात. हांगासर ही मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू, हे शहर न्हू. एखादो हांगासून जर आमच्या पेडण्या सारख्या खेड्यान जर टॅक्सी गेली एअरपोर्टासून जाल्यार ताका परत रिटर्न भाडें येवपाक सुद्दां ताका खूब कश्ट असतात. आनी त्याच्यामुळे स्थानीक जे टॅक्सीवाले जो आपलो व्यवसाय करता तेकाच प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तेकाच आमी वयर काडपाक जाय. आणि ह्या पूर्ण महामारीच्या काळात आज टॅक्सीवाले जे सफर करतात पळय
त्यांचो टॅक्स आसा, त्यांचो इन्शुरन्स आसा, हो सुद्धा त्यांच्या सारको गळ्या घेऊन तेकलेलो आसा. हेचेर खंयच्याच सरकारान केन्ना तेचेर उपाय काडपाची योजना केन्ना केली ना. हांव परत एकदां मागता हांगासर सपोर्ट करीत की हांव येता मांद्रेसून, गोवा फॉरवर्ड पार्टीसून हांव येता. त्याच्यामुळे हांव सगळ्या माझ्या हांगासरल्या तरणाट्यांक, माझ्या मांद्र्यांसून किंवा पेडण्या मतदारसंघांसून, पेडण्या तालुक्यांसून हांगासर भुरगे येयल्ले आहात. हांगासर कितलेक दीस जाले संजय कोल्हे वगैरे अनेक भुरगे हांगासर आसात. ते हांव त्यांच्या वतीन हांव उलयता आनी सरकाराक जाग काडून दिवंक सोदता की तेंचे ते त्वरीत तेंच्यो मागण्यो पूर्ण करच्यो. देव बरें करूं.